हॅलो नमस्कार एपिक फ्लेवर सगळं स्वागत. पागिळ म्हळ्यार पुरा जनाक प्रीती वय की नाही. तुमकां प्रीती म्हण लागता. आज तकाची पागिळा पोडी कशी करची म्हण पळय. तीन हॉड पागिळ घेवन लायकोन धुया ती. मागीर तेजे एक जे पांच कट करा ती. चिके दाट असो ते तळटेर मागीर चिक पातळ जाता. एक व्हड चमच्यान तूं अर्ध चमचे तितले मीठ घेया ती आनी मुक्काल चमचे तितले मिरसांगे पिठी ते दोन्ही एक बाउलांत घाला ती आनी ताका एक चिमटी हिंगा पिठी घालून 3 टेबल स्पूना तितले तांदळा पिठी घेया ती आनी ते बाउला घालून ताका थोडे उदक स्प्रिंकल करून एक ड्राय पेस्ट करा ती. पागिळा कुडक पुरा घाला ती आनी लायक करून मिक्स करून एक 10-15 मिनिट ते सायडा दवरून सोडा. मागीर ताल तापया ती मिडियम फ्लेमार आनी एक काल कपा तितले बॉम्बे रोल हांव एक प्लेटांत घालून पागिळाचे एक कुडक तांतू लोळया ती 2 सायडय. मागीर काडून उन्हा तेलांत सोडा ती आनी 3-4 मिनिट ते भाजया ती. एक साइड भाजली मागीर उमती घालून वापस एक 2-3 मिनिट ते भाजया ती. भाजिल पोडी काडून निस्तान प्लेटांत घालून विथआउट सर्व करा. ट्राय करून पळया ती. थँक्यू.